नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकर हांणी घेतलो मंत्रीपदाचो सोपूत. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दोगांकूय मंत्रीपदाचो दिलो सोपूत. राजभवनाचेर जाली कार्यावळ. फोंड्या मार्केट चवथी पयली उडोवचे नात मोडून 11 दिसांचे गणपती पावयले उपरांत इमारत पाडपाची प्रक्रिया घेतल्या हातांत. मुख्यमंत्र्याचे फोंडेच्या वेपाऱ्यांक आश्वासन. मांडवी न्हंयदेगेर लायिल्ली प्रवाशी क्रूज बोट बुडली. बोट कशी बुडली ताचे कारण जावना स्पश्ट. संबंदीत अधिकारी घडणुकेची करतात चौकशी. लाटंबारचे कोमनीदादीन 10 कोटींच्या घोटाळ्याचो आरोप भायर आयलो. कोमनीदाद जमनीतली घरां कायदेशीर करपाच्या निर्णयाक दिला येवकार. सध्याच्या कोमनीदाद मंडळाची माहिती. मुळगांवां जावपी ईएसआय हॉस्पिटलाचे काम बेगीन घेवचे हातांत. खासदार सदानंद शेट तानावडेची राज्यसभेत मागणी. जेवणातलो मुखेल घटक आशिल्लो नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान ऐन चवथी वेळार लोकांक बसला फटको. बाजारात नाल्लाच्या दरात व्हडा प्रमाणात जाल्या वाड. सरकारान घालचे लक्ष लोकांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. फोंड्या मार्केट चवथी पयली मोडून उडोवचे नात. वेपाऱ्यांकूय हेर कडेन स्थलांतरीत करचे ना. 11 दिसांचो गणपती पावयले उपरांत इमारत पाडपाची प्रक्रिया हातांत घेतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी फोंड्याच्या वेपाऱ्यांक आश्वासन दिलें. फोंडे मार्केट वेपाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. फोंडे मार्केटाच्या इमारतीची अवतिकाय जाल्ल्यान इमारत मोडपाची आशिल्ली. ताका लागून पालिकेन मार्केटांतली पयल्या माळयेवेली दुकानां खाली करपाक सांगिल्ली. हे खातीर मार्केटात दुकान थाटून आशिल्ल्या संबंदीत वेपाऱ्यांक 72 वरांची मुजत दिल्ली. चवथ तोंडार आयिल्ल्यान सगळे कशें करचे असो भंय वेपाऱ्यांच्या मनात आशिल्लो. ताका लागून वेपाऱ्यांनी बिरेस्तारा सकाळी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. चवथी पयली मार्केट मोडून उडोवचे नात, तशेंच वेपाऱ्यांकूय स्थलांतरीत करचे नात अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान वेपाऱ्यांक दिलें. तशेंच 11 दिसांचे गणपती पावयले उपरांत मार्केट पाडपाची प्रक्रिया सुरू करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्युनिसिपालिटीन आमकां दुकानां तुमची खाली करा आनी सगळे मार्केट कंपोनंट खूब जाय अशें म्हणून नोटीस मारलेली. मार्केट सगळी नोटीस मारलेली. म्हणून ती नोटीस हांव करता म्हणून आमी शिवक सांगलें की आमी चवथ जावन शूट जाता आनी ह्या पयशे आमी सांगले शिवक की आमी चवथ जावन शूट जातले 7 तारखेक असो तेंच्यानी मान्य जाले. म्हणून आनी म्युनिसिपालिटी मान्य जाले आनी ताणें तुमकां बी बाय दिली. आमी तेंच्या मान्य करून ते आमी तेका चवथ जावन शूट करपाक सांगला आनी तेका आमकां मान्य आसा. आतां अचानकच शिवण तर नोटीस मारले आमकां आमचे चवथी वयले त्रास जाले सामके. आमी वेपार घातला आनी उजार वेपार घातला आनी बॉम्बेची वेपार चवथ न्ही सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाला. आमी आज सकाळी वचून सीएमा कडेन गेलो आनी सीएमाक आमी सांगलें की अशें प्रॉब्लेम जाला आमचे. आमी शिवक सांगलें आनी शिवक आमी एक्सिडेंट केली. आमकां कितें जावचें तुमी रावता ती बिल्डिंगान न्हू तुमची रिस्की रावता तुमी आमकां एप्लिकेट दिया तशें आमी एप्लिकेट दिलें म्हणून ताका सगळें हें सांगूना तें तो एक्सेप्ट करना. तें नोटीस मारली आमी ते नोटीस वचून आमी सीएमाक गेले. सीएम आमकां सीएमान ताका सांगलें की तूं 11 दीस मेल कांय करपाचें ना. तुका असो घराची पायले तुवें कांय करपाचें ना. तूं आतां सारकें येवन न्हय म्हारतीन आनी कितें कितें पेपर आसा घेवन यो. आपूण येता कलेक्टराक दाखयता आनी लोकल एमएलए आमकां मिनिस्टर रवी नायकाक दाखयता आनी सगळें सॉर्ट करता अशें म्हूण शिवान ताका सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मांडवी न्हंयदेगेर लायिल्ली प्रवाशी क्रूज बोट बुडली. बोट कशी बुडली ताचें कारण स्पश्ट जावना. फाटले कांय दीस जाले पावसाचो नेट सुरू आसा. देखून उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान बोट बुडली आसूं यें असो अदमास आसा. संबंधित अधिकारी या घडणुकेची चौकशी करतात म्हणून माहिती मेळ्ळ्या.
लाटंबारचे कम्युनिदादीत जर 10 कोटींचो घोटाळो जाल्लो आसत जाल्यार ते विशीं पुरावे सादर करचे असो सल्लो सध्याच्या कम्युनिदाद मंडळान दिला. कम्युनिदाद जमनींतली घरां कायदेशीर करपाच्या निर्णयाक लेगीत मंडळान येवकार दिला. लाटंबारचे कम्युनिदादीच्या उत्सव वाठारांतली जमीन आयडीसी खातीर संपादीत केल्या. मात ह्या जमनीच्या बदल्यांत मेळिल्ले सुमार 10 कोटी रुपया वयल्यान सध्या उत्सव गांवांत बोवाळ सुरू आसा. ह्या पयशांची अफरातफर जाल्या असो आरोप जावपाक लागला. ते फाटभुंयेर लाटंबारचे कम्युनिदादीन आपली बाजू स्पश्ट केल्या. दिता तांकां की फाटल्या आमचे 2-3 फावटी की इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे 10 कोटी अफरातफर जाल्या किंवा बाकीचे जे जमीन आसा ती कुमदाची आसा ती खंय तरी देवस्थानाच्या अकाउंटाचेर पयशे ना आनी कितें अशे खुबशे प्रोपगंडा चालू आसा. त्या टायमार आमी कमिटीन नासले पूण आमी तितून म्हाजन ह्या नात्यान कुमदातीन आसले आनी ते टायमाचे 19-22 जे प्रत्येक गांवचे एक कमिटी मेंबर भितून कमिटीन आसल्या उपरांत तेंच्यांनी ते पयशे व्हेरिफिकेशन करचे की जी जागा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक गेल्या आनी जी देवस्थानाक पयशे जे दिवपाचो मॅटर आसा किंवा 10 कोटी गेम केली बी म्हणटा आनी जी गेम करून पयशे पार्टी कडल्यान कमिटीन घेतले म्हणटा हे तेंच्यांनी प्रूव करचे. आनी जर समज आमच्या कडल्यान कुमदातीन खंयची कमिटी आसूं शेवट लास्ट आसता तो म्हाजन आसता. कुमदाची सबंद लाटंबारच्याची जागा आसा ती सबंद लाटंबारच्या म्हाजनांची आसा. तितून जर समज कमिटी कडल्यान तेंच्या कडेन कितें डिस्कशन आसा किंवा कितें तेंच्या कडेन पेपर आसा किंवा एविडन्स आसा तो तेंच्यांनी पुटअप करपो. आमचो कमिटी कडेन येवपाक कमीपण आसा किंवा प्रॉब्लम आसा जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटराक सबमिशन करचे. आनी जे पयशे 10 कोटीचे जे अफरातफर किंवा 10 कोटी तेंच्यांनी खंय तरी गडप केले म्हणटा ते तेंच्यांनी ओपन पिक्चरान वीथ डॉक्युमेंट सबमिशन करून एडमिनिस्ट्रेटरा मार्फत किंवा कोर्टा मार्फत सबमिट करपाचे आनी ओपन चॅलेंजेबल दिवचे. कित्याक सांग की जे पयशे आसा ते सबंद ग्रामस्थांचे आसा सबंद कुमदाचे महाजनांचे पयशे आसा आनी ते पयशे कोणाचे तरी अशे घाशान वयचे न्हू आनी जर गेल्ले आसा जाल्यार हेंच्यांनी ओपन करचे. किंवा त्या टायमाची कमिटी कडेन आमी ओरली जेन्ना डिस्कशन केला तेन्ना एज पर सुप्रीम कोर्ट किंवा जशे आमचे मामलेदारा कडेन केस चल्ल्या तितून तांकां टेनंटाक फूल रायट दिल्लो आसा आनी जो कितें पयशांचो वेव्हार आसा तो तेंच्या गांवच्या ग्रामस्थांचो तेंचेर पर्सनली वेव्हार आसा तो आनी तो तेंच्यांनी थंय निदर्शनान हाडचो. आज खरोखरच गोरगरिबाचो विचार करून हे सरकारान बील हाडले आनी आयज त्या बिलाचो सबंद गोंयभर आज तेचो वावर जाता. हेचें कारण एकूच की जो आयज जो कुमदातीन खंय तरी घर बांदून बारीकशें आसलो बरीच वर्सां तिजे खंय तरी एक टांगली तलवार हाडली आनी ताका दिसतालें की आयज ना फाल्यां केन्ना तरी सरकार म्हाजें हें घर मोडटलो. ह्या भया पोटी तो सदांच भयाच्या वातावरणा खाली उरतालो. पूण एक आयज आमच्या मुख्यमंत्र्यान एक धाडस केलें आनी आयज दाखोवन दिलें जी आयज ही बेकायदेशीर घरां आसा हे कायदेशीर करची जेणे करून आमकां खंय तरी स्वताचे हक्काचें घर अशें म्हणून तितून जगपाक एक आमकां आसान जातलें सोंपें पडटलें. जेणे करून दुसरे जे आयज 372 जे आर्टिकल जे भितून हे केला आस्पाद केला तितून कितें म्हणटा की जी जमीन आयज सरकार फाल्यां ताका एक दर घालतलो की अमूक अमूक जमीन एक रेट कितें तरी मिटरा फाटल्यान आसतली म्हणून आनी ती रेट जी कितें आसा ती फाल्यां कुमदानी भरची पडटली आनी ती जर ती रेट भरी जातो जाल्यार ताका ती आमी तशी तिचे अर्जाचो विचारय करचे ना. दुसरी गोष्ट कशी आसा आयज घर म्हणटा तो आपले कुमदातीन घर म्हणटा तेजेर ती कोणाचें लक्ष नासता आनी एक तो घर जर बांदलें जाल्यार अफाट थंय पोरसूं करता आनी कितें तरी काजी घालता आनी कितें कितें करता आनी जागा तिणें भरमसाट आडायल्ली आसा. तेन्ना तितून सुद्दां अशें म्हणटा की तुका 300 स्क्वेअर मिटर फक्त जमीन मेळटली आनी घराच्या आजूबाजू अशी 2 मिटर मेळटली. आनी हे केल्या नंतर तेणी जी जागा भरपूर जी हाडून दवरल्या ती जागा कुमदाची रिसर्च ताका परत करची पडटली आनी तो जर ती परत करिना जाल्यार सुद्दां आमी त्या अर्जाचेर तेचो विचार करचे ना. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. पुराय गोंयांत मडगांवां एकूच ESI हॉस्पिटल आसा. ताका लागून उत्तर गोंयच्या कामगारांक भलायकी तपासपा खातीर पयस येवचें पडटा. देखून दिवचल तालुक्यांत येवपी मुळगांव वाठारांत 150 खाटींचें ESI हॉस्पिटल उबारचें आनी ताचें काम बेगीन हातांत घेवचें अशी मागणी राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत केल्या. My special mention is need for establishment of 150 bedded ESIC hospital at Mulgaon in North Goa district. I rise to draw the attention of the government to the urgent need for establishment of 150 bedded Employees State Insurance Corporation Hospital at Mulgaon in North Goa district in Goa. At present,
the ESIC scheme covers over 2.54 lakh insured person and approximately 8.5 lakh beneficiaries in Goa. A large number of these insured persons reside in North Goa district. Currently, Goa has only one ESIC hospital located in Margao in South Goa district. This results in difficulties for insured workers who have to travel long distance for seeking timely medical attention and treatment. In this regard, it is also important to note that in the 189th meeting of the ESIC, the acquisition of approximately 5 acres of land at Bulgaon was approved at a proposed rate of rupees 14.16 crore for the construction of the ESIC hospital, and accordingly, the sale deed was executed in December 2023, and possession of the land was also handed over to the ESIC by the Goa Housing Board Corporation. This new proposed ESIC hospital in Mulgaon, North Goa district, will be operated directly by ESIC and will cater to nearly 1.35 lakh insured person in North Goa, as well as an insured person is adjoining Sindhudurg district of Maharashtra, which also lacks an ESIC hospital. This new ESIC hospital in Mulgaon is not just a need, it is a critical requirement for the welfare of the insured working population in the North Goa district. I appeal to the government to ensure that the construction of the 150-bedded ESIC hospital at Bulgaon is taken up on priority and that all pending processes are expedited at the earliest. जेवणातलो मुखेल घटक आशिल्लो नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान ऐन चवथी वेळार लोकांक फटको बसला. बाजारांत नाल्लाच्या दरात व्हडा प्रमाणात वाड जाल्या. नाल्लाचें उत्पादन कमी जावपाक लागिल्ल्यान शेतकार भावांनी हुस्को उक्तायला. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी लोकांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या गणपतीच्या आगमनाची तयारी नेटान सुरू आसा. मात जेवणातलो मुखेल घटक आशिल्लो नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान ऐन चवथी वेळार लोकांक फटको बसला. बाजारात नाल्लाच्या दरात व्हडा प्रमाणात वाड जाल्या. रानटी जनावरां माडाक जावपी रोगाची लागण तशेंच आतां नाल्ल काडपाक पाडेली मेळनात हे आनी अशा हेर कारणांक लागून नाल्लाचो दर वाडिल्ल्याचे शेतकार सांगतात. नाल्लाचें उत्पादन कमी जावपाक लागिल्ल्यान शेतकार भावांनी हुस्को उक्तायला. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी नाल्लाचो दर कमी करचो म्हूण लोकांनी मागणी केल्या. केट्यांनी शेपरो लागला ताका लागून चड प्रॉब्लेम जाला आनी तशें पीक ना ताकाच लागून ताकाच लागून हय. सो तुमी आतां चड विकना ना कमी न्हू कमीच हय. सो स्टॉक मेळपाकूय कठीण ना जाला. ना गोंयांत तसो स्टॉक ना कोणा कडेन. आतां सद्या थोडो थोडो मेळटा पाडकारा कडेन तो हाडटा 1,000-2,000 1,500 असो पूण रोकडो सोंपता. रोकडो सोंपता. सो आतां चवथी दिसांनी हो रेट पळोवन लोकांक सामकी हें जालां त्रास जाले भरपूर. आतां चवथी दिसा चवथी दिसा लागून चड जालें. हो म्हयनोभर चवथी हेजून श्रावणाचो ताका लागून हो चड हें जाला प्रॉब्लेम जाल्ले कडेन. 40-45-50 म्हणल्यार लोक सामके त्रास जातात जेवपाक. गव्हर्मेंटाचो नाल्ल दिला 45 म्हणून पेपरार आमी आयकतात. आतां तशें पावस कमी जाल्या आतां नाल्ल कमी जावंक शकता, रेट देंवूंक शकता. पावस जाय पडटलो काडूंक पूण लोकांचो डिमांड आसा. डिमांड आहा लोक म्हणटात पावस कमी जातलो न्हू तुमकां. तुजो नाल्ल कसो आसा? तुमी कशें विकता? आमी 30 विकतात, 45 विकता, 40-25 रुपयांनी विकता, 20 रुपयांनी वयता वयता सद्या वयता डिमांड आहा नाल्ल. अंदाजे दिसा कितले विकता तूं? सद्या बरें नाल्ल ना म्हाका चड वयता 50 वयताले. आतां वचना, आतां नाल्लूच ना, विकना नाल्ल. खंयच ना नाल्ल ना, भाडकारूय हाडिना नाल्ल ना. केट्यांनी गाडी माकड्यांनी कोण हाडले म्हणून सांगतात सद्या. कितें कारण आसा नाल्ल ना? तशें सांगता न्ही. शॉर्टेज म्हणना माडान नाल्लूच ना म्हणटाले. नाल्ल म्हारग जावप म्हणजे हेजें कारण कितें जालां? पयलीं म्हणजे उत्पन्न कमी जालां. माडाचें उत्पन्न कमी जावपाक कारण म्हणजे शेपरो किंवा बाकी हें पडलेलो जो नाल्ल आसा न्ही तो दुकरांनी खावप. आनी फाटल्या वर्सां मोठ्या प्रमाणान वादळी वाऱ्यान कितलेशे माड गेल्ले आसात आनी जरी माड उत्पन्न दिता थोडे तरी उत्पन्न दिता पूण ते काडपी अजून सुद्दां ना अशी परिस्थिती. पाडेले मेळना. त्या खातीर आमकां टोटल भायल्या पाडेल्यांचेर डिपेंड रावचें पडटा आनी भायले पाडेली केन्ना येता तेन्ना ते पाडचें पडटा. फोंडा तालुक्यांत आनी धारबांदोडा तालुक्यांत सद्याक चवथीच्या तयारीक लोकांची बाजारांत गर्दी दिसून येता. पूण नाल्ल
जो गेल्या काही महिन्यापासून नाल्लाचे दर वाढलेल्या कारणान सद्याक लोकांमध्ये एक चिंतेचो विषय ठरलेलो आसा. सो सरकारान ह्या नाल्लाचे दर कांय प्रमाणात कमी करचे अशें लोकांची मागणी आसा. कारण नाल्ल हे रेट 40 पेक्षा अदीक आशिल्ले कारणान लोकांचे चवथ साजरी करपाक पयशे चड खर्च करचे पडटले अशें लोकांचें म्हणणें आसा. पूण जे शेतकार जे माडाचे जे रोयता बागायतदार आसा तांचें म्हणणें आसा की ह्या वर्सा पीक कमी येयल्लें आशिल्ले कारणान तशेंच रानटी जनावर शेपरो आनी जे बाकीचे खेती आसा ती नाल्लाचे पिकाचेर परिणाम करता. ताका लागून हे पिकाचे ह्या वर्सा नाल्लाचें पीक कमी येयल्लें आसा. सो शेतकाऱ्यांकूय मोठें नुकसान जाल्लें अशें तांचो दावो आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नील सरी. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आणि काणकोणचो आमदार रमेश तवडकर हांणी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दोगांकूय मंत्रीपद तशेंच गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. राजभवनाचेर ही सोपूतविधी कार्यावळ जाली. दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकार हांणी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. राजभवनाच्या नव्या दरबार सभाघरान हो सोपूतविधी सुवाळो जालो. पर्यावरण मंत्री अलेक्स सेक्वेरा हांणी भलायकेच्या कारणाक लागून बुधवारा मंत्रीपदाचो राजिनामो दिल्लो. जाल्यार रमेश तवडकार हांणी बिरेस्तारा सकाळी सभापती पदाचो राजिनामो दिलो. तशेंच गोविंद गावडे हांकां मंत्रीपदावेल्यान काडून उडयल्ल्यान मंत्रिमंडळात 2 जागे रिते आशिल्ले. दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकार हांकां मंत्रिमंडळात आस्पावन घेतिल्ल्यान हे 2 जागे भरल्यात. दुसरे वटेन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आणि कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोकूय मंत्रीपदाची आस्त आशिल्ली. मात दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकाराक मंत्री केल्ल्यान संकल्प आमोणकार आणि मायकल लोबो हांचो मंत्रिमंडळ प्रवेश लांबणेर पडला. दुसरे वटेन रमेश तवडकार हांणी सभापती पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान ह्या पदाचेर सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांच्या नांवाची चर्चा सुरू आसा. हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलों. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलों. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलों आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलों. हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हूण म्हजी कामां यथा योग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसत तितलें सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्तो करचो ना. हांव रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा निश्ठा बाळगितलो. हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो. हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेय संबंदीत ममताय अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो. हांव रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडिल्ले अथवा म्हाका कळली अशी कसलीच गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसा तितलेंच सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक किंवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांव पोरण्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटला कडेन 2 गटांमदीं झगडी जाली. गाडी लायिल्ल्याच्या निमतावेल्यान 2 गटांमदीं वादावादी जाल्यो. हे वादावादीचें रुपांतर झगड्यांत जालें. हातूंत 2 जाण जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मडगांवच्या पोरण्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटला कडेन 2 गाडयो एकमेकांक लागल्यो. उपरांत दोनूय गटां मदीं वादावादी जाल्यो. ह्या वादावादीचे रुपांतर उपरांत झगडेत जाले.
एका गटान दुसऱ्या गटांतल्या एका दादल्याचेर फायर एक्सटिंग्विशर मारलो. हातून 2 जाण जखमी जाल्ल्यान तांकां सध्या उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. ना इन्सिडेंट कितें जालो रोडाचेर? रोड रेज अशें म्हणटा. अरेस्ट बी केला कोणाक? मेडिकलाक धाडला दोन्ही पार्टी. हय. कन्फर्म करतात. कितें साहेब सुरी मारल्या ती खरी गजाल. काय खबर ना सध्या. तुमी आतां रोड रेजाचे इन्सिडंट सध्या व्हेरीफाय करता. We will take a call. What exactly? कितले भुरगे इन्वॉल्व आशिल्ले? Around 4 to 5 people are involved as of now. वो भाई इधर से आ रहे थे तो उसने साइड मार के आगे गाड़ी रोक के बोलता तूने मारा. फिर कई लोगों को बुलाया, ऑलरेडी 2 जने दिखे थे शायद. फिर भाई ने जान बचाने के लिए इधर आए, मार दो आए उधर. फिर 15-20 मिनट आन के इधर हॉस्पिटल में घुस के फायर एक्सीडेंटर से सिक्के ही मारा. भाई बेहोश उधर पड़ा है इधर. क्या मारा? फायर एक्सीडेंटर मारा सिर्फ. बहुत मारा, मुझे ही मारा, मैंने बचाने के लिए आया. मेरे भाई को ही मारा, मेरे कजन ब्रदर को सबको मारा. 15-20 लगे थे. तुम कहाँ जा रहे थे? जी भाई खाना खाने के लिए जा रहे थे. भाई का आरटीओ तो गैरेज है, आरटीओ ऑफिस के पास में. तुम इधर रहता है गाँव में? भाई का नाम क्या है? रशीद. तुम्हारा नाम? माय नेम शाकिर अली. शाकिर अली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गवळवाडा निरंकालच्या सुमतीवेळी फिका समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकर हांणी मजतीचो हात दिवपाचें आश्वासन दिलां. उटंगाराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून सुमतीच्या घराचें छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आसा. हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केल्या उपरांत शिरोडेचे समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकर हांणी दखल घेतली. गवळवाडा निरंकाल रावपी सुमती वेळीप ह्या जाणट्या बायलेक कोणाचोच आदार ना. ती आपल्या घरांत एकटी एकसुरी रावता. सरकारा वतीन मेळपी 2000 रुपयांच्या आदाराचेर ती आपली जीण जगता. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून सुमतीच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आसात. तशेंच तिच्या घराक गळटी लागल्या. कोणाचोच आदार नाशिल्ल्यान सुमतीक घराची दुरुस्ती करप शक्य ना. हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी उक्ताडार हाडिल्ली. हाची दखल घेत शिरोडेचे समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकर हांणी सुमतीच्या घरा वचून तिका मजतीचो हात दिवपाचें आश्वासन दिलां. सो हांव हें आई तुजें काम घराचें करता आनी तूं कांयच टेन्शन घेवपाचें कांय गरज ना. कळ्ळें मगे? देव आसा, देवूच धाडटा आमकां करपाक आनी आमी करतले. तूं सुसेगाद राव. तें पयलें हांवें घर तुजें, खूब त्रास जाल्या तुका. आनी म्हाका रिपेरिंग करून दितले तुम्ही? हय, हें फूल रिपेरिंग करून उदकाचें कितें आसा पळय पडटा तें सगळें पॅक, सगळें क्लियर जातलो. एक्चुली हें म्हाका दिसता 15 दीस पयलीं न्यूज घेतिल्ली गोमंतका. ही म्हाका काल एक लोकल न्यूजपेपरार फॉरवर्ड जाली की हांगा अशें प्रॉब्लम आसा म्हणून. सो सांगपाचें म्हणल्यार हांव शॉक जालो की कोणें कांय हेल्प करूं ना. म्हणल्यार कोणें करपा जाय आशिल्लें त्या लोकांनी करूं ना. सो आमी करया ती आतां आनी क्लियर तिका ती उदकान रावपा ना हाजे फुडें. तिकाय रायट आहा बरें जगपाचें. बेतोडा पंचायत एरियेच्या गवळवाडा हांगा रावपी एका जाणटे सुमती वेळीप हिच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आशिल्लें आनी हेची बातमी कांय दिसा पयलीं गोमंतक टीव्हीन दाखयल्ली. ह्या बातमेची दखल शिरोडेचे समाजसेवक शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी घेतलेली आसा आनी तेणी ह्या घराचे मंगळ दीस इन्स्पेक्शन करून फूल छप्पर रिपेर करून दिवपाचें तिका आश्वासन दिल्लें आसा. शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी जून म्हयन्याक वाजे शिरोडा हांगसरल्या समिक्षा नायक हिच्याय घराचें रिपेरिंग करून तिका एक मोठो आदार दिल्लो आनी सुमती वेळीप हिकाय बीन आपूण बरो आदार घर रिपेर करून तिका आदार दिवपाचो तेचो मनोदय व्यक्त केल्लो आसा. ताका लागून स्थानीक लोकांनी खरेंच शिवप्रसाद शिरोडकर याचे आभार व्यक्त केले वयता. तशेंच शिवप्रसाद शिरोडकर यांनी गरीब तशेंच कोणूच दखल घेतलेली नाशिल्ल्या लोकांक मदत करपाक आपूण सतत उपलब्ध आसतलो अशें आश्वासन स्थानीक लोकांक दिल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. पणजीच्या डॉनबॉस्को हायस्कूल इंडोर स्टेडियम मध्ये भरलाय शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. 20 ते 24 ऑगस्ट यामध्ये मिळणार आहेत होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड, हँडलूम, हँडीक्राफ्ट. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 98 20 28 38 77 आणि 93 26 28 38 77. हांव गोमंतक वाचतां